जेजू जल्मालो जालो मनवालो जाणवा येना आनी प्रायेन वाडलो जेजू जल्मालो जालो मनवालो जाणवा येना आनी प्रायेन वाडलो. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳೇ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಗಿನಿಯರೇ, ವಿವಿಧ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಚಂಡೆ ವಾದ್ಯದವರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದರ್ಭ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮ. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಮತ್ತು ಸಂಭ್ರಮ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರುವಾಗ ಒಂದು ಸಡಗರವಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಹೊಸ ಸಂಬಂಧ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ದೇವರು ಇವತ್ತು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರೆಕಾಣಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಕ್ರಮ ಇತ್ತು, ಮತ್ತು ಏನೋ ಕಾರಣಾಂತರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸಲ ನಮ್ಮ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಹ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದೇವರು ಈ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ವಿಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸೋಣ. ಪಿತನ ಮತ್ತು ಸುತನ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ದೇವರ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ದೇವರನ್ನು ಭಜಿಸೋಣ. ಈ ದೇವ ಮೋಗಾಳ ತಾರೋಕಾ मुनशारसनारा तुझे सरशीयें काशेता संसार तो वेरोसलोय सुंदर तो केलोय रावळेर सारखे नेटोन मनशाक राय केलोय होगली तुका सदा फावो येरसनारा ये देवा मोगाळा तारोका सृष्टी आने मनशा रचणारा तुझे सरशी काशेता सर्वस्पोर तुमचे सोवे आसू जुवां प्रमाणे जेसू ख्रिस्ताची शुभवार्ता दुसऱ्या दिसा जुवांव आपल्या दोग शिसां संगता नव्यान थंय उबो आसलो. तवळ ताणें जेजूक थंडेच्यान चमकून वेताना पळयलो आनी म्हळें, पळया देवाची शेळी. ही ताची उतरां आयकले दोग शिस जेजूचो पाटलाव करून गेले. जेजू पाटींग उलो आनी ते आपणा फाटल्यान येताले ते पळयवन तुमी कितें सोदतात म्हणून विचारी लागलो. राब्बी, तशें म्हळ्यार मेस्त्री, तूं खंय रावताय म्हणाले ते. येया आनी पळया म्हणून जेजून तांकां सांगलें. ते गेले आनी तो खंय रावता तें तांणी पळयलें आनी त्या दिसा ते ताचे संगता रावले. जुवांवचें आयकून जेजू फाटल्यान गेल्ल्या दोगांतलो एकलो सिमोन पेद्रूचो भाव आंद्रे ताणें वचून पयलें आपल्या खाशा भावाक सिमोनाक सोदून काडलो आनी मेस्सिया, तशें म्हळ्यार मागलेलो, आमकां मेळ्ळो म्हूण ताका सांगलें. उपरांत तो सिमोनाक जेजू सरशी आपोवन हाडनायलो. जेजून ताका पळयतच म्हळें, तूं जुवांवचो पूत सिमोन, तुका ह्या फुडा केफस म्हणटलें, तशें म्हळ्यार पेद्रू वा कडप. देवाचे उतर हे मोगाच्यानो, जुवांवनो पयले पोटी ताच्या भोंवती आशिल्ल्यांक दोतोन शिकयल्ली. पळया देवाची शेळी म्हणालो. आनी ही जबाबदारी आमची हर एकल्याची. जेजूक बोट दाखोवन पळया देवाची शेळी, संवसाराचें पाप काडटा ती, त्या शेळयेची वळख दिवंक आसा आमी. आनी ते आयकल्ल्या वेळार सीस ताचेत आसले ते जेजूच्या फाटल्यान गेले आनी तो वळ जेजून विचारलें, कालें सोदतात तुमी? आनी तांची जाप, तूं खंय रावताय? येया आनी पळया. ते गेले, ताचे सांगाता रावले. आनी तो थोड्यो गरजेच्यो संगती आमी पळयल्यो जाल्यार फर्स्ट ऑफ ऑल दे वर इन्स्पायर्ड थ्रू जॉन द बॅप्टिस्ट. तांकां एक इन्स्पिरेशन मेळ्ळें. ते मेळ्ळ्या उपरांत दे वर इंट्रस्टेड. तांचे त्या काळजांत एक आशा उपजाली. आनी देन दे वर
confirmed, then they were committed. Rest is history. 2000 वर्सांची चरित्रा ह्या जुवांच्या वाचपांत मोठ्या वाचपांत आमी पळयली. कार्मेलीत प्रादानो याजकानो सेमिनारिस्तानो कार्मेलगुडांत आयिल्ल्यानो फाटल्या कितल्याशा वर्सांतावन विविध मनशांक कार्मेलगुड्यार आयिल्ल्या वेळार तेंतावन सोडून येतना ते विशेष एक अनुभव. सर उणें तुमची थंयसरची वाट आनी आमची वाटदार एकतल्याक आसा हांगा दोनी कुशीच्यानी दोनी उबार जागे मार्गांतावन मस्त उबार. आनी थंय हांवें म्हणचें जाल्यार थंयचें एक एम्बियन्स दुसऱ्यांत आसा. रूख झाडां सावळी आसा आनी देवाची विशेष सकत थंय प्रत्यक्ष जाती आसा. आनी आयिल्ल्या हर एका देसाभासांच्या लोकांक थंयसर एक समाधान तृप्ती मेळ्ळी आसा. आनी ह्या पोटी हे 9 दिसांचें नोवेन आनी फेस्ताचो संभ्रम जाता आसतना असलो अनुभव आनी साबारांक मेळोवन दी म्हूण सांगून आमची आशा जावं दी आमचें मागणें. ह्या वेळार आमच्या पिरगेची उपाध्यक्षीण आसा, कार्यदर्शी आसा, 20 आयोगाचो आमचो संयोजक आसा, विविध आमचे 4.5 वाड्यांचे गुरकार आसात. तशेंच गाडयेर भरून आमची रांदय तांदूळ आनी हेर वस्तू आसात. आमकां संतोश. साबार हजारांनी लोक हे पटी तुमी 14 आनी 15 तारखेर दनपारां जेवण आसा. कन्यादाना महादाना म्हणटाले पयलें, ताचे उपरांत अन्नदाना महाप्रदान जालें, ताचे उपरांत रक्तदान महाप्रदान जालें, आतां वक्तदान जालें. थंयसर आयिल्ल्यान तुमी कावन्सिलिंगा मरिफात की प्रार्थोया. मोगळा जेजू त्या दिसा त्या ल्हानशा चिरक्यान दिल्ल्या 2 मासल्यो आनी 5 उंड्यांनी तुवें 4,000-5,000 लोकांक त्या दिसा जेवण ददोशी केल्लें. आज विविध पिरगेच्या तणांतल्या ह्या सगळ्या उर्वेचेर रांदेचेर तेल ह्या कितेंय वस्तू आसा ताचेर तुजें बेसांव तूं घाल. तसलें जाप हर एका दिसा तूं कार्मेलगुड्यार कर म्हूण आमी मागता. मोरये माये, सांज बापा, सर्व संता भक्तांनो आंग पडव्यानो, कार्मेलगुड्यार जावच्या सकट कार्यक्रमा पासो तूं विनाती करा. सर्वेस पोर तुमचे सोवे आसो. सर्व पोतवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो ह्या सर वरवेचेर कार्मेलगुड्याचेर थंयसर येवच्या सर भक्तिकांचेर आनी आमा समेस्तांचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. पवित्र उदाक्षणावन ही वस्तू पवित्र करया. सर्गीता उस्वाडाचे तुझे की ये तो बापा तुझ्याच्या ये तो दाता देण्याच्या ये तो दिव्या काळजाच्या उस्वाडणारा
मोगाळ ह्या जागोवपानो धर्मीक भयण्यांनो आनी तशेंच बाळोक जेजूच्या पुंछच्या सर्व अभिमानीनो आनी भक्तिकांनो आज आमी हांगासर वजा पुरश्याव आमी चलयलो आनी ताची मुखली वाट आमी समकूंक आसा देवाक आमी अर्घां दिवया हांगा आतां सुरवात केलो पुरश्याव भोव उत्तम रितीन तो मुंदन वचून बाळोजीच्या पूर्ण शेताक तो पावोवन दी देवाक आमी अर्घां दिवंक फावो आज बरो हावो आमकां फावो केला आनी ह्या मुखांतर देवान आमचे थंय ताणें बरेंपण दाखयलां आनी आमकां बेसांवांनी भरलां आनी आमकां आशिर्वादीत केलां आनी मुकलो पुरश्यावय भोव उत्तम रितीन जावं दिवन आमी मागता आसतना देवाक आमी अर्घां दिवन सांगात आमी गावया गीत सोम्या दिन वाचुया आनी अशें हे मागण्या विधी आमी आखेर करया सोम्या दिन वाचुया तो बरो सोम्या दिन वाचुया तो बरो सोम्या दिन वाचुया तो बरो मोगा परिमिता सोकोरो दिन वाचतलो सोम्या सर्वय काळी वाकंतलो महिमा संसाकाळी रचनातो सर्गानी या संसारी राया मान सर्वांसो सदांकाळी सोम्या दिन वाचुया तो बरो सोम्या दिन वाचुया तो बरो सोम्या दिन वाचुया तो बरो मोगा परिमिता सोकोरो मोगाळ पुत्रा सोमे आमकां मरी आशिर्वाद दिवं आमकां बगीन गुरसे गुरवेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पोताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. ದೇವರು ಉತ್ತಮ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತನಕ ಮಳೆ ಇತ್ತು. ಇದು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಆಶೀರ್ವಾದ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರು ನಮಗೆ ಸದಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಅವರು ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣರವರೇ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಿಗಾಗಿ ಸಹ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. मोगचनो तुमकां सुमेस्तान एक बरी सांज मागता. आज या बाळूक जेजूच्या वार्षिक फेस्ताक तयारी जावन वोजनचो पुरशांव आमी हांगा ह्या पवित्र कुर्साच्या फिरगजेतावन कोर्डेलतावन आरंभ करते आसा आनी ह्या वोजेच्या पुरशांवाक मागणेचे विधी सोलोवन व्हरून मात्र ह्या फिरगजेक आमकां स्वागत करून ह्या वोजेच्या पुरशांवाचेर मुखार सरच्या 9 दिसांच्या नोवेनाचेर आनी फेस्ताचेर देवाचे आशीर्वाद मागिल्ल्या ह्या फिरगजेचो विगार मनदीक बाब क्लिफर्ड फर्नांडीस तांकां सांगतच फादर आयवन फादर पॉल सहायक विगार आनी दियोकोन बाब हांगाची गवळीक परिशद आनी गवळीक आयोगाचे सांदे आनी सगळ्यांक फिरगजकारांक तुमकां आमी कर्मेलीत याजक तशेंच बाळूक जेजूचे भक्तीक देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमचेर देवाची आशिर्वादां आमी मागता. आतां आमी पुरुषा वरवेची रीत अशी आसा. आमचे संगी आसा मदर तेरेजा बँड होन्ना व्हरतावन पयशिल्ल्या गांवांतावन ते वोजाक आमच्या संगी आसात ते पयले वेतेले. ताचे उपरांत कुरीस, ताचे उपरांत वाती, ताचे उपरांत सुत्र्यो, ताचे उपरांत आमची भुरगीं, ताचे उपरांत वोडां, त्या उपरांत एक टॅबलो वेतलो, ताचे उपरांत 2 व्हिलर्स, ताचे उपरांत एक टॅबलो, ताचे उपरांत रिक्षा, टॅबलो, कारां आनी बाळूक वोजें घेतिल्लीं वाहनां, ताचे उपरांत बँड आनी अखेरेक बाळूक जेजूची इमाज. थंयसर मानिस्त वलेरियन आसा तो ह्या दिशेन आमकां मार्गदर्शन दितलो.
ಬಾಲಯೇಸು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಬಿಕಾನಕಟ್ಟೆ ಮಂಗಳೂರು ಇದರ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಲುವಾಗಿ ಕುಲಶೇಖರದಿಂದ ಹಸಿರು ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆಯ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಯು ಇದೀಗ ಕುಲಶೇಖರದಿಂದ ಹೊರನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ.
ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ಬನ್ನಿ ಬಾಲ ಯೇಸುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯೋಣ ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸೋಣ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. लास्ट एक माहिती आहे ना अरे एक जागा नाही ना अरे चेंडे चार दिवस शूट केला ऑर्डर होय आणि ठिकाणी येऊन येऊन जात हांव थंय लास्ट पिटलें आनी मदल्या येवन आयलें वाचतालें स्कूटी जायला आता काय झाले काय कडू पुरा 12 नंबर करूंक
ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅಂತೆಯೇ ಈ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. जेजू जल्मालो जालो मनवालो जाणवा येना आनी प्रायेन वाडलो.